गोंयान कोरोना दुयेंत्यांचे प्रमाण उणे जाता थंयच आसा। गोंय सरकारान मास्क मुक्तीचो निर्णय घेतलो, पूण ह्या निर्णयाचेर खुबशा दोतोरांनी आक्षेप घेतला। गोंयान इतल्यान मास्क मुक्तीचो निर्णय घातकी थारूं येता असो भंय तज्ञांनी उक्तायला। कोविडान पुराय गोंयांत फाटल्या 2 वर्सांत 3832 लोकांचो जीव गेला। कितलेशेच लोक कोविडाक लागून बेरोजगार जावन घरा बसल्यात। पूण आता पुराय देशातूच कोरोनाचे प्रमाण कमी जाला, तशें तें गोंयांतूय उणें जाला। आयच्या घडयेक गोंयांत फकत 30च सक्रिय दुयेंती आसात। देखून सरकारान मास्क मुक्तीचो निर्णय घेतला, पूण ह्या निर्णयाचेर वैजकी तज्ञांनी आक्षेप घेतला। CM sir, mask Goa will be mask free sir. ऑलरेडी कलेक्टर तेजेर हे करतलो नोटिफिकेशन। Considering the fact that the first case of Omicron XE is detected in Mumbai from an international traveler coming to Mumbai yesterday, I think so it will be a bit too early to call ourselves COVID free. We don't know how the scenario might be. We have used masks for 2 years. I think so some more time we should persist wearing masks. That's my personal decision. दोतर अनिल हांचे हे म्हणणे गंभीरतायेन घेवपासारखे आसा, कारण मास्क मुक्तीचो निर्णय घेतल्या उपरांत कांय दिसांनीच बिट्स पिलानीत पहिल्या टप्प्यार 19 विद्यार्थ्यांक कोरोनाची लागण जाली। हो आकडो उपरांत 41चेर पावलो। देखून कोरोना पुरायपणान गेलो अशें म्हणप समा नजो। One should not just get rid of the mask just because people are saying that okay now COVID is over. COVID is not over. COVID is going to stay for some time. सध्याक देशात कोरोना संदर्भातली सगळीच बंधना उणी केल्यात। आंतरराष्ट्रीय विमान येरादारी लेगीत सुरू जाल्या। देखून गोंयांत ह्या वर्सा पर्यटन हंगामात व्हडा प्रमाणात देशी विदेशी पर्यटक येतले। ही सगळी परिस्थिती पळयत जाल्यार गोंय सरकारान मास्क मुक्तीचो निर्णय इतल्या घाईन घेवप योग्य न्हय अशें वैजकी तज्ञांचे मत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।